ते जालें ना आनी तो दीस भाग्याचो दीस ज्या वेळार उजळलो आमचें भाग्य म्हणपाचें आमी सगळे जाण आसा। जम्मू आनी म्हणजे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत 370वें कलम रद्द केले आनी जम्मू काश्मीर लडाख ह्या भारत देशाचो अविभाज्य घटक जालो। गेली कितलीशींच वर्सां आमी म्हणटाले की ह्या देशात एक विधान एक प्रधान आणि एक निशान हेच चलतले। दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगे ही घोषणा कंटिन्युअसली भारतीय जनता पार्टी गेली 70 वर्सां दिताले। जे भारत देशाचे स्वतंत्र 1947 जाले आणि जम्मू आणि काश्मीर 370व्या कलम हे घटनेन दवरले आणि एक वेगळे उरले आणि जम्मू आणि काश्मीराक हांव पळयता की लाल चौकात तिरंगा झेंडा हो जम्मू काश्मीरातल्या रागान आसलो। आय एम ऑल्सो विटनेस, म्हाका स्वता गर्व फील जाता की जम्मू काश्मीरातल्या आमी जेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाक ठरयलें की जम्मू काश्मीरातल्या लाल चौकात तिरंगा लावपाक जाय आणि पुराय देशभरातल्यान म्हणजे कन्याकुमारी पासून कलकत्ता पासून सगळी कडल्यान जे कितलेशेच युवक जे आसा हे जम्मू काश्मीरातल्या लाल चौकात जमा जावपाचे आशिल्ले आणि सगळी कडल्यान वेगवेगळ्यो ट्रेनी वेगवेगळ्या रस्ते सगळ्या पद्धतीतले आमचे कार्यकर्ते हे एक आगेकूच लाल किल्ल्याकडे आपल्या लाल चौकात करताले आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कितल्याशाच नेत्यांक जम्मू काश्मीरच्या बॉर्डरीचेर अटक केल्ली गेली। तितून अडवाणी जी आशिल्ली, सुषमा स्वराज जी आशिल्ले, सगळे जे अनुरागजी ठाकूर हांच्या नेतृत्वा सकयल आमी लाल चौकात तिरंगा त्या दिसा लावपाचो ठरिल्लो। योगायोगान जे सगळ्या जाणांक जरी अरेस्ट केले आमचे गुजरातातले युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते हांच्यांनी एकदम म्हणजे आमकां लाल चौकाक कोणाकूच वचपाक दिलें ना, तरी सुद्दां 2 कार्यकर्त्यांनी थंय वचून की लाल चौकात तिरंगा जो आसा तो तेन्ना फडकयलो। म्हाज्या बरोबर तेन्ना गोंयांतले जवळपास 150 युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते त्या आंदोलनात सहभागी जाल्ले आणि सांगपाक प्राऊड फील जाता की 150तले आमी 140 जाण हे जम्मू काश्मीरातल्या जेलीत 2 दिसां खातीर अरेस्टूय आशिल्ले। इट अ प्राऊड मोमेंट फॉर मी आणि आयच्या दिसा हांव मुद्दामून याद करता की ज्यांच्यांनी ह्या जम्मू काश्मीरा खातीर बलिदान दिले ते श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे आमच्या हयात ना, बट भारत देशवासियांचे हे भाग्य म्हणपाक जाय की आज जो अखंड भारत आमी जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत एक उरपाक जाय हो भारत आणि जी अखंडता ही कायम टिकून उरपाक जाय। हाज्याच खातीर भारतीय जनता पार्टीचे राजकारण आशिल्लें, समाजकारण आशिल्लें, ह्याच खातीर गेली कितलीशींच वर्सां भारतीय जनता पार्टी आपले कार्य जे आसा हे तत्परतेन करीत आसा। असे वेगवेगळे विषय आसतले बट बाकीच्या विशयाचेर हांव उलोवचो ना। खास करून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांच्यांनी ज्या जम्मू काश्मीरा खातीर बलिदान दिलें ते जम्मू काश्मीर आज आमचें आसा की तेंचे आज बलिदान दिनाच्या दिसा सांगपा खातीर खूब प्राऊड फील जाता आणि हे जम्मू काश्मीर भारत देशात हाडपा खातीर सगळ्यात व्हडलो जर वांटो कोणाचो आसत जाल्यार आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आसतले, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी आसतले, हांचो सगळ्यात व्हडलो वांटो आसा आणि ही खऱ्योखरूच तांकां आज देशाच्या वतींतली श्रद्धांजली आसा। हांव भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आणि गोंय लोकांच्या वतीन सरकारच्या वतीन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांकां हांव श्रद्धांजली दिता।